Tourism Minister Rohan Khaute has said that the controversy over the Unity Mall project at Chimbale has been addressed by the government after fully respecting public sentiment and has questioned the politics behind the protest. He said locals had initially objected, claiming the land was a wetland and part of zone of influence. Following the chief minister's assurance, a committee inspected the site in the presence of villagers and their representatives. The report later confirmed that the land was neither a wetland nor within the zone of influence. Cote said despite this, fresh objections were raised. Keeping public sentiments in mind, the chief minister decided to shift the project out of Chimbale and also issued a written assurance to the residents. He questioned whether the issue was now being politicized, stating that the government has already honored its commitment and shifted the project. सॅटिस्फाय अजून जावंक ना कित्याक तेंका रिटर्न जाय म्हणटात. आता तुम्ही पत्रकार विचारता म्हाका युनिटी मॉल विशय सुरवात जाल्ली मेर्सेच्यान बाब फळदेव देगोलन खंय तरी ते काडलां म्हूण सांगता. मेर्शे मुडार युनिटी मॉल प्लॅन केल्लो शेता कडेन थंय 40% कॉस्ट भितर शेता पोंदा वतालो इन टर्म्स ऑफ पायलिंग कॉन्क्रीट घालपाक आनी थंय सीआरझेड आशिल्ले बिकॉज ऑफ मॅक्रोज फिजिबिलिटी नाशिल्ल्यान ती कदंबाचेर तेन्ना गव्हर्मेंट डिसिजन जालें आनी युनिटी मॉल थंय व्हरपाचो प्रकल्प जालो which is within that radius of what the demand of Unity Mall should have been in the city or surrounding the city. त्या एरियेन जंय बिल्डिंग आयल्या बाकीचे सगळे प्रकल्प आयला लोकांचो ते 2 वॉर्ड जे चिमलाचे आशिल्ले त्या लोकांचो विशय आशिल्लो की वेटलँड आनी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स ह्या दोन म्हणजे ते मॉल येता म्हणून सारके हय की ना तो ताजेर पयलो सुरू जालो. मागीर म्हणलें की म्हजी प्रॉपर्टी आसा तेन्ना जर सांगून दिलें आसा 50% ताका व्हरून इल्ली तुमी मिडियाक व्हरा आनी उरले गांवांकूच दिया पुढे सारके. ताच्या मागीर सीएमान सांगलें की आपूण कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता म्हणून आनी पूर्ण वेटलँड आनी तुजी एरिया ऑफ कॅचमेंट फूल तरेन आपूण परत चॅक करून इन्स्पेक्ट करून घेता सारके. लोकांक जाय तशेंच पूर्ण एरिया परत इन्स्पेक्ट केली कॅचमेंट एरिया पयली आनी थंयची झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स पयलो तांच्या सगळ्या लोकांक कितें आसा ते घेवन तांकां कोण कोण जाय ते घेवन विथ प्रॉपर सर्वे ऑफ ग्राउंड रुटींग आनी ताज्या प्रमाणे परत रिपोर्ट आयलो की युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ जो गोवा जीएडीन व्हेल्लो फुडें ते दोनूय झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आनी वेटलँडाच्या भायर आसा. मानता तुम्ही हय की ना मागीर विचारतो तू ना जाल्यार तू म्हाका तू पत्रकार विचारता का एक्टिविस्ट विचारता. हे सगळें जातकर युनिटी मॉला बाबतींत जें कितें आशिल्लें फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड सगळो विचार हांवें एसेंब्लीन डिटेलान मांडला. युनिटी मॉलाचो प्रकल्प आनी युनिटी मॉलाच्या फाटल्यान कितें इश्यू आशिल्लो. आता वेटलँड थंय उरले बाकीचे कंदे उरले जेन्ना तांकां कळ्ळें की वेटलँड आनी कॅचमेंट एरियेन ना आनीक नॅरेटिव्ह तयार जालो. पूण एकदा प्रश्न पडटा हो पॉलिटिकल काय इश्यू ऑफ द पर्टिक्युलर मॉल. ते जेन्ना संवाद मुख्यमंत्र्या कडेन जालो एक कॉन्शियस डिसिजन घेतलें की सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वी वील रिस्पेक्ट आनी जरी सेटलमेंट एरियन आसलो जरी हायवेच्या कुशीक आसलो जरी कॅचमेंट एरिया आनी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साच्या भायर आसलो तरी सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल आयकून प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल आमी शिफ्ट करुया. आता हें दिलें ताज्या मागीर तांणी सांगलें की लेटर आमकां जाय लेटरूय दिलें. सो आतां प्रश्न आसा की मुख्यमंत्र्यान एज अ हेड ऑफ द स्टेट एज कमिटेड एंड टोल्ड देम युनिटी मॉल इज ऑल्सो ना अंडरस्टँडिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. जाल्यार वॉट इज द इश्यू नाव फॉर पर्टिक्युलरली टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्ट. सो एक नॅरेटिव्ह तयार करपाचो प्रयत्न आसा एक आनी कितें इश्यू तयार करपाचो प्रयत्न आसा. इज इट अ पॉलिटिकल एजेंडा. खूब प्रश्न लोकूय म्हाका विचारता. लोकांनी कितल्यांनी म्हाका फोन मारलो तुमी सगळो रिजॉल्व केलो जाल्यार आतां कित्याक करता म्हणल्यार म्हाका खबर ना. मुख्यमंत्र्यान म्हणलें हो हातान घेतलो टॉपीक तांच्या कडेन संवाद केलो तांच्या कडेन उलयलो तांच्या कडेन सगळें तांचें आयकून घेतलें
तांकां जाय तशें मॅपिंग केलें आनी एक्झॅक्टली ताच्या मागीर सुद्दां सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल हॅव बीन टेकन इन टू कन्सिडरेशन, हॅव बीन रिस्पेक्टेड एंड हॅव बीन शिफ्टेड. सो शिफ्टिंग ऑफ युनिटी मॉल एंड प्रशासन स्तंभ ऑलरेडी जाल्लें आसा. आतां फाटीं फुडें कितें जाता इज अ डिफरंट इशू वीच आय कॅनॉट फर्दर टॉक अबाउट. पूण म्हाका दिसता एज फार एज द मॉल इज कन्सर्न एंड द प्रशासन स्तंभ इज कन्सर्न, गव्हर्मेंट हॅज ऑलरेडी टेकन अ कॉल. पूण ते कितें म्हणटा की प्रशासन स्तंभ हो GADचो डिपार्टमेंट. तो कोण हे करता प्रशासन? तुमचे मिडिया करता हांव गांवकारी 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 तुका विचारता, तू पत्रकार म्हणून विचारता का एक्टिव्हिस्ट हांव तुका विचारता? पत्रकार म्हणून विचारता. मागीर पत्रकारा खातीर जें कितें जाय पळय तें हांवें सगळें तुका आतां एक्सप्लेन केलें. तुका हांव तें असो लेट पावला. देख, तू मातशें तें समजून घे. हांवें फूल टॉपीक कवर करून फूल पत्रकारांक कितें टॉपीक जाय पळय ती आनी तुम्ही पत्रकार शेवटी तुम्ही पत्रकार भावांनी समजून घेवंक जाय की आतां मॅसेज लोकां कडेन परत वचपाक जाय की पीपल हॅव टेकन द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल घेवन मुख्यमंत्र्यान डिसिजन दिलें. आतां हे तुमी मिडियानूय उलोवंक जाय न्ही. तुमी अजून प्रश्न विचारतात ते कित्याक रावले. अरे म्हाका सांग ते कित्याक रावले तुमी तांकां विचारपाक जाय. सरकारान ऑलरेडी स्टेटमेंट दिलो की आमी तो युनिटी मॉल करना, आमी थंय प्रशासन स्तंभ करना, शिफ्ट करता म्हणून. आतां कसलो विशय? प्रशासन स्तंभ GADचो प्रोजेक्ट जाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंटान GAD कडल्यान सेपरेट लेटर. GAD कडल्यान लेटर जाय, कोणा कडल्यान लेटर जाय, इन गुड फेथ लेट अस अंडरस्टँड दीस इज अ सेंट्रल प्रोजेक्ट. इट वॉज हांव अजून म्हणटा, हांव अजून सांगता की दीस प्रोजेक्ट वूड हॅव बीन गुड फॉर पीपल ऑफ चिंबेल in the long run in terms of creation of self-employment and jobs, and I stand by it. I know that project would have been good for Chimbel, but sentiments of people have taken more weight, so let us go with the sentiments of the people and project is shifted. आता टेक्निकॅलिटी कितें आसा, पेपर वर्क कितें जावंक जाय, मुख्यमंत्री जेन्ना स्टेटाचो उलयता ताजेर तुमी विश्वास धरून फुडें वचपाक जाय. आतां ताजेर तुमी टेक्निकॅलिटी समज काडटा, इट इज लायक अ क्वेश्चन which I cannot answer, and I talk on facts, not on fiction. Very clear. नवी प्लेस किती डिसाइड केलाय? हे पळय, मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें, मुख्यमंत्र्यान सांगलें शिफ्ट जालो म्हणून तुवें पावल खंय येवचो ना, खंय येवपाक जाय, कितें जावपाक जाय, इट्स अ गव्हर्मेंट डिसिजन टू बी टेकन. बट इट इज नॉट समथींग वीच इज आमी पयलीं समजून घेवंक जाय. पळय गोंय धाकटें आनी आमी एकामेकांक समजून करूंक जाय. पण निलेश काब्रालान सारकें व्हेरी क्लियरली एक बरो स्टेटमेंट काडलो. सेलावलीच्या लोकांक उदक बंद केलें जाल्यार चिंबला पावतले ते आमचें उदक म्हणपाक. प्रश्न खूब आसता तसले की गोंयांत येवंक जायना आनी कोण घालता पळय तांकां तुमी मिडियांनी एक्सपोज करपाक जाय. हे लोक कोण तयार करता नॅरेटिव्ह. अशें टॉपीक आशिल्लो वेटलँड, टॉपीक आशिल्लो कॅचमेंट क्लियर करून दिलो, ताजे मागीर सेंटिमेंट्स लागून शिफ्टींग सांगलें. आता तुम्ही म्हणता लेटर दिया, आम्ही ऑलरेडी सांगले की ते एरियातल्यान भायर आसा. टेक्निकली तुम्ही झगडटाले, टेक्निकली तुम्ही गेले, टेक्निकली तुमकां दाखयलें, इश्यू रिजॉल्व. पूण तरी आय एम अगेन रिपीटिंग दिस लायन फॉर द लास्ट 3-4 टायम्स टू मिडिया भाव की तुम्ही पत्रकार भावांनी ही टॉपिक फुडें व्हरपाक जाय की बाबा आता ऑलरेडी बंद जाला जाल्यार प्रोटेस्ट कित्याक. पण तुम्ही व्हरपाक जाय. तुम्ही असे प्रश्न विचारता की सरकार कितें हे करून बसले भशेन. वी आर फॉर द पीपल. So if CM has already taken for the people, it is important that you respect the sentiments and ask them the question. एक political narrative कोण तयार करू शकता जाल्यार we will handle it politically. Very clear. निलेश स्टेटमेंट केला हाजेर कितें जे युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ CM पण स्टेटमेंट केलो न्ही रे, बंगल्याच्या बाजूक स्टेटमेंट दिला न्ही रे. तुम्ही पत्रकार भावानूच घेतला मरे. ताज्या मागीर टुरिझम डिपार्टमेंटान दिले. ऐक तुम्ही कशें करता ना मरे श्याम, ऐक तुम्ही कशें करता, तूं आतां म्हाका कशें करता. आयनॉक्सान पिक्चर जालें ताजेर तूं म्हाका प्रश्न विचारता. आतां हांव पिक्चरूच पळोवना जाल्यार म्हाका कशें कळटलें. सो तुम्ही प्रश्न जे वॅलिड विचारता ताजे वॅलिड उत्तर दिल्लें आसा. अँड एज आय हॅव सेड आय वील टॉक फॅक्ट्स. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन फिक्शन. आत्ता सांगला पळय तुका हांवें, पण परत तूं तोच प्रश्न काडटा. आत्ता श्यामाक सांगला हांवें 25 कोटी आतां तो फिगर भायर आयलो. हांवें काय ते आयनॉक्सान पिक्चर खंयचे जाला रे आयनॉक्सान पिक्चर खंयचे जाला रे ताणें समज पडला जाल्यार इफ समथींग इज देन आय वील टॉक ऑन इट. ताणें एप्रॉक्सिमेटली म्हणलें आसतलें. बट वॉट इज इट टेक्निकली इट इज लायक यू आस्किंग मी तूं सगळ्यो स्टोरी म्हाका विचारता मरे तुमी. आयनॉक्सांतले पिक्चर
स्टोरी जाली तातूंत तो एक्टरान मुडी कित्याक मारली म्हाका विचारलो सर जीटीडीसी खंयचे खंयचे विशय आसा एका बरोबर एक टॉपिक घेयात तुका पयलो शिफ्ट केलो शिफ्टिंग सोंपलें आनी कितें जेन्ना येतले संबंधीत प्रश्न जेन्ना येतले तेन्ना संबंधीत प्रश्न विचारा तुम्ही सध्या स्वता तुमकां विचारता एज मिडिया भाव म्हणजे आमचे सगळे प्रोटेस्ट कित्याक चालू आसा तुमकां विचारता मरे प्रोटेस्टांची क्लियरिटी ना म्हणटा तुमची कसली क्लॅरिटी ना सरकार खंयचोय सरकार एकदा कमिटमेंट दिलो पेपर वर्काक जो टायम जाय पडटा तो टायमूच जाय पडटलो यू विल नीड सर्टन डिस्प्यूट वेन गव्हर्मेंट इज गिवन बाय लेटर इन स्पिरिट यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट गव्हर्मेंट इज कमिटेड टू कीप दॅट मुख्यमंत्री स्वता उलोवन गेलो तुमचे जे प्रश्न आसा आमी म्हाका दिसता प्रेस भावांचो तितलोच सपोर्ट जाय वी शूड स्टॉप बीइंग लेस ऑफ एक्टिविस्ट एंड मोर ऑफ प्रेस देन इट वर्क बेटर रोहन बाब पॉलिटिक्स आसा काय ना तुवें प्रश्न विचारतले कित्याक सारकें मरे टेक्निकली वी वर रायट सारकें मरे तरी सेंटिमेंट्स आयकून आमी फाटल्यान घेतले सारकें मरे आतां कसले प्रश्न रे तुवें लेटर दिया हें लेटरूय दिलें आतां टेक्निकॅलिटी सांगपाक लेटराची विशय आशिल्लो कॅचमेंट आनी वेटलँड मरे तो विशय क्लियर जालो काय ना ताजेर कित्याक आज कोण उलयना तुम्ही मिडिया कित्याक विचारना की वेदर यू आर कन्विन्स्ड ऑर नो ते नाच म्हणटले समज सरकारी तांकां घेवन केलो आनी कितें करपाचें उरता प्रश्न हो वाद विवादाचो ना आमचेच लोक ते थोडे दिशाभूल जाता थोडे दिशाभूल केल्ले जाता आनी थोड्यांक इश्यू काळजाक लागीं आसता विशय मिक्स्ड आसता वेन दीस टायप ऑफ थिंग्स हॅपन नाल्यार 2 वॉर्ड चिंबलाचे त्या गांवचे जे विशय घेतल्या तुम्ही सगळे मिडिया भावांक ते एसेंब्लीन सांगला मरे उजव्यातल्यान दाव्यान पळयात कन्स्ट्रक्शनाक कितली आयली ती अशें कितें जालें की सरकारी प्रॉपर्टीनूच प्रॉब्लेम जालो वीच इज आउटसायड द कॅचमेंट एरिया सायडीची बिल्डींग इज इन कॅचमेंट एरिया बाय द वे वचून चॅक करता कोणाची सांगले मरे स्टोरी सांगली मरे हांवें आनी कितले बरे स्टोरी सांगू सगळे दिव्या सांगले तुकाय दिव्या तुका आसा तुकाय दिव्या लास्ट प्रश्न निलेश काब्रालान म्हटलें की तेजे कॉन्स्टिट्युशन येयले जाल्यार तो वेलकम करता म्हणून थंयसर बीन कितें शिफ्ट करपाचें मॉलाचे एक शिफ्टिंग जाला लेट अस गो विथ दॅट एनी अदर थिंग विच हेज टू बी गिवन टू यू एज टायम कम्स वी वील डेफिनेटली अपडेट यू कितें फुडलें डिसिजन जालें जाल्यार आयच्या दिसाक एकूच डिसिजन जें जालां इज कीपिंग इन मायंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ चिंबेल एरिया the government has decided not to go ahead with Unity Mall and Prashasans come in that particular area. Letter to that effect has been given. Technicality कितें जाय आनी कितें नाका हाज्या खातीर प्रोटेस्ट करप योग्य न्हय कित्याक त्या समज कसलें जावंक लागलें देन आय थिंक द लेटर इन स्पिरीट हाजेर डिस्कशन जावंक लागलें देन यू आर टेकिंग अ डिफरंट हातून आनी कोण तरी फाटल्यान आसूंक शकता हें ड्रायव्ह करपाक अशें म्हाका तरी दिसता बट कितें सायड गावला सर फायनल जायला कितें डिफरंट सायड म्हणटा ते कितें आतां खंयची डिफरंट सायड टायम येतकर सांगया मरे डिफरंट सायड आय कॅनॉट टेक अ डिसिजन इट्स अ गव्हर्मेंट बट एनीथिंग इज फायनलाइज्ड Before I leave, I will say, as we talk with facts, this project would have been a very important, good project for the people of Chimbel. Nevertheless, it has been shifted. So let the people who have been there, respecting the sentiment, they should understand that Chief Minister has already given them a commitment and will stand by it. रोहन हे सेंटिमेंट समजोवपाक इतले 30 दीस कित्याक लागले म्हयने सेंटिमेंट समजूपाक इशू कितें आशिल्लो तूं स्वताक विचार खंयचो प्रोजेक्ट जेन्ना येता टावन स्क्वेरार म्हाका हाडलो छत्रपती थंय फोंड्या करता सगळे एरियांनी खंय प्रोजेक्ट येतात फाल्यां खंयचे प्रोजेक्ट येता म्हणजे चड फिशरीजचे येता बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट येता सगळे कडेन प्रोजेक्ट इज फॉर द पीपल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आहे फाल्यां हायवे आमची पयले एक लेन आशिल्ली मोपाच्यान पेडणे वता काणकोण वता आसतना कितलो वेळ लागता रे काणकोण तूं पावतकर कावार वचपाक मनोहर पर्रीकर जो बायपास आयलो तातूंत कितलो फास्ट कनेक्ट जाता सगळ्यात कडेन समज असलें हें आशिल्लें की हांगा नाका तें नाका जाल्यार जाय कितें ते दिसा काँग्रेसीन मोर्चा काडलो अनएम्प्लॉयमेंटाचेर सारको मरे त्याच लोकांनी युनिटी नाका म्हूण सांगलो सारको मरे हाव कॅन यू कॉन्ट्राडिक्ट यू वॉन्ट एम्प्लॉयमेंट बट यू डोंट वॉन्ट प्रोजेक्ट्स यू डोंट वॉन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्यार जें कितें गांवाक बरें नाल्यार हाका बरें गोंयाक बरें तें करपाचें धोरण आमी धरिल्लें म्हणून तुमकां लास्ट टायम आय वील नॉट बी रिपीटेड हांव तुमकां एकूच सांगिल्लें दे कॅन बी 1000 लायज
but there is only one truth. Rohan, why the people are protesting for every पत्रकार भावा तुम्ही मरा. Rohan, why the people are protesting? श्याम तू म्हणलं सारखं इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट तू शोधून काढ कोण असा काय रोहन sir. काय बोलया No. कॅन्सल तरी ना. Rohan sir, why the people are protesting for every project? I cannot comment on things which are related to other things. I can only comment related to what you have asked me about unity. I stand by what I have said. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.